येते हाडी तुले हिंगा बोटी भायर वयताय बोट बोट भायर वच नाही बाबा कोणे वयताय कोणे वयता होय ओडे वयताय आणि नुस्तें हाडटा होय नुस्तें हाडटा आणि यार नुस्तें हाडटा ताल्ली बाल्ली ते बाय नुस्तें किती मडगावचे हे सुंगटां बिंगटां आहा ती हांगासर उडे देखून माणसे जाता हिंगा माणसे कोणे कितें हाडटा कोणे येते ते असले नुस्तें हाडटाय हे नुस्तें सुटी येता बाजारात असले सुंगटां कसली हे नुस्तें आनी पयस वचपाना हिंगा फिशिंग बॅन सारकी इम्प्लिमेंट जायना हांव आयज सकाळ गेलो बिचार गेलो तेन्ना म्हाका एक फिशरमॅन मेळ्ळो फ्रांसीस म्हणून तो सांगता म्हाका आमचे सगळं सेटींग आहा फिशरी डिपार्टमेंटान हिंगा म्हाका कळना कितें जालें लोकांक हिंगा फिशींग बॅन शूड बी इम्प्लिमेंट टोटली हिंगा वायलेशन कितलें आहा वायलेशन इज देर रिगार्डींग सायज ऑफ द मॅच म्हाका दिसता ते नेट यूज करता इवन टिम्स मस्किटो वील नॉट पास थ्रू द नेट इट इज सो बॅड नुस्तें म्हणल्यार आमकां जाय फॉर द फ्युचर गोंयकारां आनी बॅन शूड बी टोटल फॉर 2 months आतां हांव डिपार्टमेंट कितें करता ते पयशे कोणाक पावता आय डोंट नो आय ट्रायड इवन टू फोन डायरेक्टर बट आय कॅन गेट हिम ऑनलायन दिस इज वेरी सॅड that fish will not be there in the future. They used to be because last year I had contacted fisheries minister and gelte also कोण ban ऐकलो मेळलो in the ban period. So even this year also somebody had died in Kangon. So it is a sorry state of affairs that the department is not monitoring the ban properly. ते मेळपाना फुडें हे बॅन समज सारकें इम्प्लिमेंट जायना बोटकार पोलोकार सगळें बंद करपाचें बॅन शूड बी टोटल 100% आसपाक बॅन